शिवसेनेचो उत्तर गोंय अध्यक्ष तशेंच मांद्रे मतदारसंघाच्या पोटवेंचणुके खातीर शिवसेनेचो उमेदवार उदय मांद्रेकारान बेरेस्तारा काँग्रेस पक्षांत प्रवेश केलो. गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान उदय मांद्रेकाराचें काँग्रेसीन स्वागत केलें. शिवसेना पक्षाचो मांद्रे मतदारसंघांतलो पोटवेंचणुकेचो उमेदवार काँग्रेसीन आयिल्ल्यान मांद्रे मतदारसंघांत काँग्रेसीची आनी ताकद वाडटली अशें चोडणकारान उदय मांद्रेकाराच्या प्रवेशा वेळार उलयलो. जो एक्चुअली शिवसेनाचो थंय मांद्रे मतदारसंघा बाय इलेक्शनाक कॅन्डिडेट तांचो जवळ जवळ जाल्लो ऑफिसूय ताणें इनॉग्रेट केल्लें. आयज तो रितसर काँग्रेस पक्षांत प्रवेश करता. सो ह्या वेळार बाब उदय मांद्रेकर एक बरो RTI एक्टिविस्ट, एक बरो बरोवपी ऑथर आनी एक सोशल वर्कर. ताचे ह्या वेळार आमी काँग्रेस पक्षांत प्रवेश करता. शिवसेनाचो तो नॉर्थ गोवाचो डिस्ट्रिक्टाचो अध्यक्ष आशिल्लो. येस. शिवसेना पक्षांत प्रवेश केल्या उपरांत पक्षाची व्हड जबाबदारी आपल्याचेर दिल्ली. पक्षाचें उत्तर गोंय अध्यक्षपद दिल्लें तशेंच मांद्रे मतदारसंघाची उमेदवारी दिल्ली. मात लोकसभेक युती करतना शिवसेनेन विश्वासान घेवंक ना म्हूण काँग्रेसीन प्रवेश केला अशें उदय मांद्रेकार प्रवेश केल्या उपरांत उलयलो. पूण जेन्ना शिवसेनेन BJP वांगडा अलायन्स केली तेन्ना आमकां तेंच्यांनी विश्वासान घेवंक ना. ताका लागून आमकां ती रिजायन करची पडली. कित्याक तर तेंच्यांनी आमकां अशें हें धाडलें की मॅसेज धाडलो की तुमी आतां BJPच्या विरुद्ध उलोवप ना. जर BJPच्या विरुद्ध उलोवप ना जाल्यार आमकां तोंड बंद करचें पडटलें आनी लोकांचो आमचेर विश्वास वयतलो. कित्याक आमकां तेंच्या विरुद्ध जे इश्यूज आसले ते घेवन आमी एजिटेशन करताले. ताका लागून म्हाका ती रिजायन करची पडली. हांव प्रपोज कॅन्डिडेटूय आसलो मांद्रेन. ऑफिस स्टार्ट केल्लें. डोर टू डोर कॅम्पेनी आमी सगळ्यान पयलीं सुरू केल्लें. पूण मागीर हांवें चिंतलें की आतां म्हाज्या सारक्या यूथ जे पॉलिटिशनान करियर करपाक जेंकां संदी जाय तेंच्यांनी नॅशनल पार्टी काँग्रेसीन जॉयन जावपाचें. कित्याक तर ज्यांची विचारधारा काँग्रेसी आसा आनी जेंकां पॉलिटिकल करियर करपाक जाय तेंच्यांनी ह्या पार्टीन सामील जावपाक जाय. कित्याक तर ह्या पक्षाक वर्तमान आसा, इतिहास आसा 50 वर्सांचो आनी उज्वल भवितव्य आसा. ताका लागून आनी आमचे गोंयचे आतां प्रेजिडंट आसात गिरीश बाब, खरें धडाडीचे प्रेजिडंट आसात. आमकां दिसता की खूब वर्सांनी एक बरे प्रेजिडंट गोवा राज्याक मेळ्ळे. तेंचे कडसून प्रेरणा घेवन आमी हितून जॉयन केल्या आनी म्हाजेर जो जॉयन जावपाक विश्वास दाखयला मांद्रे मतदारसंघाचे लिडर्स बावी बाक्कर, प्रेजिडंट गिरीश चोडणकर तेंचो आभारी आसा. आनी तेंचो विश्वास व्यर्थ वयचो ना. तो सार्थ ठरोवपा खातीर आमी खूब मेहनत करतले. आनी मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचो एकच उद्देश आसा जॉयन जावपाचो की मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी काँग्रेस पक्षाक नुकसानी जाल्या, जी एका मनशान पार्टीची आमदारकी त्यागली, म्हणजे आमदारकीचेर ठोकर मारली आनी आमदारकी काँग्रेस पार्टीक खूब मोठी नुकसानी केल्या, तेची पूर्ण रिकवरी आमकां करपाक जाय. आनी ती रिकवरी करतना आमकां मांद्रे मतदारसंघ परत एकदां काबीज करपाक जाय. कित्याक तर 5 वर्सां खातीर काँग्रेस पक्षाचेर विश्वास दवरून मांद्र्यांतल्या आदर्श लोकांनी ती पार्टीक बहाल केल्ली आमदारकी. ती आमदारकी 2 वर्सांनी तेणी ठोकर मारली. ताका एक धडो शिकोवपाक जाय. धडो शिकयतना ती मतदारसंघ आमकां काबीज करपाक जाय. कित्याक तर ताका एक पश्चाताप जावपाक जाय की ज्या आमदारकीचेर आपूण ठोकर मारलेली त्याच लोकांनी परत त्याच पक्षाच्या उमेदवाराक आमदार केलो. एकमेव इच्छा आनी उद्देश धरून आमी हांगा जॉयन केल्या.